पहिली हांव वेलकम करता, येवकार दिता. तनिष्का यातली खूब जाणां आसा तांकां तनिष्का व्यासपीठ म्हणून कितें तें खबर आसा, कित्याक ती फाटल्या प्रोग्रामानूय आयलेली. पूण खूब चेहरे म्हाका नवे दिसता, जे वळखीचे ना, पहिल्या फावटी आयली अशी खूब जाणां दिसता म्हाका. तर तनिष्का व्यासपीठ ही गोमंतकाची एक्टिविटी, गोमंतकाचो उपक्रम. दैनीक गोमंतकान बायलां खातीर हो उपक्रम स्टार्ट केला. कित्या खातीर? बायलांक पेपर वाचपाक मेळना, म्हणजे टायम नासता बायलांक सकाळ फुडें. बायलां पेपर वाचनात, थोडी बायलां वाचतात, सगळीच वाचनात अशें हांव म्हणना, थोडी पेपर वाचतात. पूण जी बायलां पेपर वाचनात, कोणाक वेळ ना, तेंच्या मेरेन आमी पावपाक जाय आनी तेंच्या मेरेन जगात कितें कितें घडटा तें तांकां कळपाकय जाय. पूण आमी बायलांक अशें आपयलें जाल्यार बायलां येवची ना, कित्याक उपदेश आयकपाक कोणाक आवडना. बायलांचे आवडटे अशे कितें प्रोग्राम आसा न्ही, ते आमी दर म्हयन्याक ह्या वास्कोन दवरता, सरस्वती मंदिरान आमी दवरता. त्या निमित्तान बायलांनी आमच्या ऑफिसान येवपाक जाय आनी त्या निमित्तान बायलांक कळपाक जाय की गोमंतक कशें काम करता, आमी गोमंतक कित्या खातीर वाचपाक जाय आनी वृत्तपत्राचें म्हत्व तेचे खातीर कळपाक जाय. म्हणून आमी गोमंतक तनिष्का व्यासपीठ अशें तयार केलां. आता दर म्हयन्याक गोमंतक तनिष्का व्यासपीठ ह्याच्या माध्यमांतल्यान आमी मास्टर क्लास अरेंज करता, वेगवेगळे विशय. गेल्या वर्सा आमी रानभाजी महोत्सव केला, त्याचो मास्टर क्लास केला. मागीर उकडीचे मोदक ते आमी शिकयली. मागीर आमी गरबा, नवरात्रीच्या काळान गरबा एक टिचरीक आपोवन गरबा आमी डान्स केला. मागीर दिवाळीच्या काळान आकाश कंदील, इको फ्रेंडली आकाश कंदील, असे तरेतरेचे वेगवेगळे प्रोग्राम केले. पूण ह्या वर्सा खातीर आमी बरो वेगळो प्रोग्राम आमी प्लॅन केला. फेविक्रिल कंपनी तुमी जाणा, भुरग्यां खातीर कलर, पेन्सिल, ब्रश ते सगळे त्यांचे प्रोडक्ट ती करतात. तर फेविक्रिल एक व्हडली कंपनी, मूळची पिडिलाइट कंपनी ती. तर त्या कंपनीन आमकां तुमचे खातीर एक वेगळो प्रोग्राम तयार करून दिला. तर दर म्हयन्याक जशें आमी आज फ्रीज मॅग्नेट आणि लिपन आर्ट शिकता, तशें दर म्हयन्यान प्रत्येक मास्टर क्लासाक आमी वेगळे कितें तरी तुमकां शिकयतली. हे लिपन आर्टाचे सॅम्पल. तर दर म्हयन्याक कितें ना कितें तरी तुमकां वेगळें शिकपाक मेळटलें. आमी तशें तेचें कॅलेंडरूय रेडी केलां. थोडे मातशे वयर सकयल जावं शकता त्या प्रोग्राम भितर, पूण दर म्हयन्यान आमी हांगाच एक वेगळे आयटम हे करतली. आनी मॅडम सुलभा शिंदे, ती वास्कोची, फाटल्या फावटी तिने आमचे खातीर भरपूर प्रोग्राम केले. ह्या फावटी आमी तिका आपयले. वर्सभर ती आमचे खातीर वेगवेगळे आयटम घेवन येतली आनी वेगवेगळे आयटम आमकां शिकयतली. आता ह्या म्हयन्यान आमी जे शिकपाची आसा आमी फ्रीज आनी लिपन आर्ट, त्याचे बद्दल ती सांगतली तुमकां. पूण पयलीं आमी तिका वेलकम करूयात. आमची HR मॅनेजर अलिशा नाईक तिका आपयता. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Myself is Sulva Shinde from Vasco and expert art teacher from Pidilite. ऑल ओव्हर गोवान काम करता. खूपशे आमचे आर्टिकल्स आसता शिकोवपाचे, लायक पेंटींग, ग्लास पेंटींग, खूब अशे वरायटी काही सोंपचे ना. एक वर्सान सुद्दां ते प्रोग्राम सोंपचे ना आमचे. आयज आमी येयले हांगासर तनिष्का थ्रू लिपन आर्ट शिकपाक आनी मॅग्नेट. लिपन आर्ट हो एक जावन आसा आमचो भारतांतलो फोक आर्ट, जो गुजरातांतलो, जेतून आमी मातयेन काम करतात. मातयेन आनी बारीक बारीक आरशे आसता, ते क्रेक आरशे आसता, ते आख्खे भिंतीक बीन डेकोरेट करपाचे आसता ते लिपन आर्ट म्हणटा ते. पूण आमी आतां कितें करता, माती काडूंक शकना, प्लस आरशे बीन ऑलरेडी एवेलेबल आसा, माती खंयची हाडटले. सो कंपनीन कितें केलें, डायरेक्ट शिल्पकार आर्ट दवरला. शिल्पकार एक क्ले केला की तेतून इजी करपाक मेळटा आमकां काम करपाक. एक तुमकां आतां आमी फक्त बेजीक दाखयतले. हेच तुमी जर बेजीक शिकून भरपूर व्हडले व्हडले आर्ट करूंक मेळटा. हॉटेलांनी बीन पयले आसता न्ही तुमी सगळ्यांनी व्हडले व्हडले आर्ट साठी आख्खे भिंतीक. सेम आमी फक्त एक बेजीक हे दाखयतले, डेमो. ओके, चलो वी स्टार्ट.
मी सुलभा शिंदे, पिडिलाईटची एक्सपर्ट आर्ट टीचर. आज आम्ही पिडिलाईट थ्रू आणि तनिष्का गोमंतक थ्रू एक वर्कशॉप घेतले. लिपन आर्ट आणि फ्रीज मॅग्नेट असे प्रत्येक महिन्याक आम्ही आता क्लास घेतली, मास्टर क्लास. हे तुम्ही आणि सगळ्यांनी सहभागी जाऊ शकतात. नमस्कार. आज मी तनिष्कातर्फे मास्टर क्लास इथं आले होते. इथं आज आम्हाला लिपन आर्ट आणि फ्रीज मॅग्नेट बनवायला सुलभा शिंदे मॅडमनी शिकवलं. यामध्ये आपण केकचे किंवा कुठलेही बेस वापरून शिल्पकार म्हणून एक मटेरियल मिळतं, त्या मटेरियलपासून आपण ही कला शिकू शकतो. खरं तर सगळ्या स्त्रियांमध्ये वेगवेगळ्या कला असतात, पण त्यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी तनिष्का नेहमीच पुढाकार घेत असते. आणि हे व्यासपीठ तनिष्कानं सगळ्या महिलांसाठी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल मी तनिष्काचे प्रथमतः आभार मानते. आणि त्यांनी अशा वेगवेगळ्या कला आणि असे मास्टर क्लास आयोजित करावे, जेणेकरून सगळ्या महिलांना एक वेगळं व्यासपीठ मिळेल. अशा क्लासेसमधून महिला स्वतःचा व्यवसायासाठी सुद्धा, म्हणजे लघुउद्योग जे आपण म्हणतो, आज विकसित भारत, निपुण भारत आपण सगळीकडे ऐकतोय, पण याची सुरुवात कुठंतरी आज तनिष्कानं इथं केलेली आहे. आणि यातूनच कुठंतरी महिला आपल्या स्वतःच्या पायावर उभं राहून व्यवसाय सुरू करतील. आणि त्याच्यासाठी जे तनिष्कानं पुढाकार घेतलेला आहे त्याबद्दल मी सगळ्या तनिष्का गोमंतक परिवाराचे आभार मानते. धन्यवाद. तनिष्का प्लॅटफॉर्मपासून हे आमकां संधी दिल्या बद्दल गोमंतकाचे आणि फेविक्रिलचे आमी हे लिपन आर्ट आणि फ्रीज मॅग्नेट आमकां शिकयल्या बद्दल खूप धन्यवाद. आमी पणजे आयिल्ले आसात गोमंतकाचे हितून. त्या आमकां सदां पळय हांगासर ते फाटल्या दिसांनी मोदक बिदक शिकयल्ले, आज हे आर्ट्स शिकयले आमकां. अशेंच आमकां कितें कितें क्लासी हांगासर शिकयतात. अशें तुमी शिकात अशी येवन. आनी गोमंतक आमी घेतात मुद्दम. तुमी बी घेवन बीन सगळें कितें हांगासर आसता पळय तें घेवन तुमकां वाचून बिचून हांगा येवंक मेळटलें. अशेंच येयात. आनी हे आमकां हें शिकयलां.